कोयर खंयसरूय उडोवपाची संवय आसा जाल्यार मातशें सांबाळून रावात। आतां उक्त्यार कोयर उडयल्यार भरचो पडटलो लाखांनी दंड। जाणून घेयात कसो तो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। भौशीक वा खासगी सुवातांचेर कोयर उडयल्यार 3 लाखां मेरेन दंड घालपाची तजवीज आशिल्ले गोंय कोयर नियंत्रण विधेयक 2025 सोमारा सभाघरांत संमत जालें। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हें विधेयक चर्चेक घेवन तें संमत करून घेतलें। व्हाळ, तळी, बांयो, चिरे खणींचेर कोयर उडोवन त्यो दुशीत केल्यार 50,000 ते 3 लाखां मेरेन दंडाची तजवीज आसा। पयले खेपो कोयर उडयल्यार 50,000 रुपया, दुसरे खेपो उडयल्यार 1 लाख रुपया आनी ताचे परस चड फावटी कोयर उडयल्यार दर खेपो 3 लाख रुपयांचो दंड जातलो। प्लास्टीक वा प्लास्टिकाच्या बाटल्यांचे विक्रेते, उत्पादकांनी प्लास्टीक एकठांय करून तांचो सांठो करून दवरपाक जाय। हो नेम पाळ्ळो ना जाल्यार 200 ते 5,000 रुपया मेरेन दंड घालपाची तजवीज आसा। व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक वा कोयर तयार करपी कंपनी आस्थापनांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन ऑनलायन नोंदणी करप सक्तीचें आसा। नोंदणी केली ना जाल्यार 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा। तशेंच कोयर जर उक्ते सुवातेर उडयलो जाल्यार 5,000 ते 50,000 रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा। सध्या गाडयांनी भरून कोयर उडोवपाचे प्रकार व्हडा प्रमाणात सुरू आसा। गाडयांनी भरून कोयर उडयल्यार 25,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंडाची तजवीज आसा। तशेंच गाडयेचो परवानोय निलंबीत करपाची तजवीज आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।